पांगिवून पावलून एफेसकारांक बरयलेलें चिटवेलें वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्ताक मान दिवचे खातीर एकामेकाक खालती रावात. बायलो सोम्याक कश्यो आपल्या घोवांक खालत्यो जावंक जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो मुणगे पवित्र सोबेचो सोडवणदार आनी मस्तक, तसोच घोव आपले बायलेचें मस्तक. आनी जशी पवित्र सोबा क्रिस्ताक खालती जावन आसा, तश्यो बायलो आपल्या घोवांक सोगतान खालत्यो जावंक जाय. पोतिनो, क्रिस्तान पवित्र सोबेचो मोग केलो आनी तिचे खातीर आपलोच जीव दिलो. तशेंच तुमी तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तिका पवित्र करूंक उदकाचें स्नान दिवन आनी शोब्द उच्चारून ताणें तिका नितळ निर्मळ केली. आपणा मुखार मोहिमेन पोरजोडीत खोट वो मिरी नासलोली वो असलें कितेंच नासतना, पूण पवित्र आनी निश्कळंक तिका करून दवरचे खातीर ताणें अशें केलें. हेच परी आपलो मोग करतात तसो पोतिनी आपल्या पोतिनीचो मोग करूंक जाय. आपले पोतिनीचो मोग करता तो आपलोच मोग करता. खंयचोच मनीस आपले कुडीचो द्वेस करिना, पूण ती पोसता आनी तिचो बरो परामोस करता. क्रिस्तूय पवित्र सोबेताय तशेंच करता, कित्याक ती ताची कूड आनी आमी तिचे जिवे सांदे. देखून दादलो आपले आवय बापायक सांडटलो आनी आपले पोतिनीक एकवटतलो आनी ती दोगांय एक जातोलीं. ह्या गुटाक खूळ समजणी आसा. क्रिस्ताक आनी पवित्र सोबेक तो संबंद जाता म्हूण हांव सांगूंक सोदतां. म्हणटूच तुमचे मदल्या जण एकल्यान आपलो मोग करता तसो आपले पोतिनीचो करचो आनी पोतिनीन आपल्या पोतीक मान दिवचो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती, सदां ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताचे कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफळ दाकांचे वाळी पोरी फुलतली तुजी घरकान. जैतुनाच्या फांत्या सारकी तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें मान फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितांत सियोनांत तावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुकेस जाल्ल्या जेरुसल्यांत तुज्या नातरां पोंतरां पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती खरेंच भागी. उद्गार. बाप्पा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक सर्गीच्या राजाचे कूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले.
लुका पोरबोणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? खंयचे वस्तूक हांवें ताची सोर करची? तें सांसवाचे बिया सारकें. एका मनशान तें घेतलें आनी आपल्या पोरसांत रोयलें. मागीर तें वाडलें आनी ताचें व्हड झाड जालें आनी वावरल्यांनी सुकण्यांनी येवन ताचें कांद्यांनी वस्ती केली. ताणें आनीक एक सांगलें, देवाचें राज कसले वस्तूक सोर करूं? तें अशें, एके बायलेन आमटें घेतलें आनी 3 मापान पिठान तें पुरलें आनी सगळेंच पीठ फुगलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवाचें राज कित्या सारकें म्हणचें? नियाळाक आदार. कसलेंय बी जावं तें सदांच ल्हान आसता, पूण जेन्ना आमी ताचो बरो परामर्श करता तेन्ना की तें बी कुसून फुटून व्हडलो रूख जाता आनी उपरांत ताका फुलां फळां जाता. त्या उपरांत फळांचीं बियां परतून किल्लून येतात, आनीकूय झाडां जातात. हेच भाशेन सर्गींचें राज. शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारल्यार जेजू सांसवाची बियाची वोपार सांगून ताका देवाच्या राज्याक सोर करता. जरूय हें बी सुपुल्लें, पूण वाडटोच एक व्हडलें झाड जाता. तें झाड कसलीच अंतर वो वेगळोचार करिनासतना सगल्यांक आसरो आनी सावळी दिता. वाऱ्यावेली सुकणीं येवन ताचेर वस्ती करतात. त्याच परी देवाचे आशिर्वादान आनी मनशाच्या बऱ्या वावरून देवाचें राज वाडटा आनी जायतें बरेंपण शिंपडायता. मदर तेरेसान आमकां एक बरी देख दवरल्या. आपल्या जिवितांत एक ल्हान बियां भाशेन कसलीच अंतर वो भेद भाव करिनासतना आपलें जिवीत आमच्या भारतांत कोलकाता सुरू केलें. सगल्यांक, गरीब दुबळ्यांक, अनाथांक, जिवितांत सांडलोल्यांक, रस्त्या देगे वेळ्यांक आपल्या घरांत हाडूंक, ताचो बरो परामर्श करूंक मोगान सेवा केली. दुसऱ्या सवें उदार जावप वो एक ल्हान करणी करप म्हणल्यार एक व्हड करणी. आयज आमकां मदर तेरेसा आनी एक झाड देख दिता. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, देवाचेरूच पातयेवन ल्हान जावंक सोयीक मेळटा तेन्ना सेवा करूंक वावुरया.